बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. स्तोत्र 84 हांगा अशीं हीं उतरां मेळटात. सर्वेस्परा धोलबाराच्या देवा, तुज्या मंदिराचो कितलो हांव मोग करतां. सर्वेस्पराच्या आंगणांत रिगूंक म्हजो आत्मो आवडेता, ओतरेकता. म्हजें काळीज आनी सगलें आंग म्हजें जिव्या देवाक आनंदान उल्हासता. तुज्या घरांत रावता ते मनीस कितले बागी. दीस रात तुजी वाखाणणी करीत आसात. जी कोण तुज्याच आदारान सियोन दोंगराची वाट धरची आशा काळजान बाळगूनच आसात, ती खरेंच बागी. चोडत चोडत ती मुखार वेतात आनी शेकी सियोनांत तांकां मेळटा देवाचें दर्शन. भावा भयणीनो, ह्याच भावार्थान आमी हांगासर येता आनी जेजू सांगाता वेळ सारता. हो तो जिवो देव दर दिसाक आनी दर घडयेक आमकां आपलें दर्शन दिता. ताकाच आमी चिटकून रावुया. आयज आमचो विशय तीं दोगांय मागणें करूंक लागलीं. मागणें जावन आसा एक व्हड हातयार आमकां सोगल्यांक आमचे संबंद देवा लागीं गोट करूंक. जे भाशेन एक ल्हान भुरगें आपल्या बापाय लागीं उलयता आनी ताचो बापूय मोगान आनी सोंसणिकायेन ताचें आयकता, असलें नातें आमी मागण्यांतल्यान देवाशी जोडुया. तर देवाक येवकार दिवंक गीत आमी गावुया. A31 सर्वेस्परा एकल्यास देवा. सर्वेस्परा एकल्यास देवा, ससना ससना नोमान तुका. सर्वेस्परा एकल्यास देवा, ससना ससना नोमान तुका. तू वर्तो तू podveda, tuji moima soglia facta. Tumbo vorto tu podveda, tuji moima soglia facta. सर्वेस्परा एकल्यास देवा, ससना ससना नोमान तुका. सर्वेस्परा एकल्यास देवा, ससना ससना नोमान तुका. मोलो प्रीतु आकोसोसा, सगली रोचना तुजीच देवा. मोलो प्रीतु आकोसोसा, सगली रोचना तुजीच देवा. सर्वेस्परा एकल्यास देवा, ससना ससना नोमान तुका. सर्वेस्परा एकल्यास देवा,
Sasna sasna no mantuka. दोलबाराच्या सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयक. जॅकोबाच्या देवा म्हजे विनवणेक कान दी. आमचेर नदर घाल देवा. आमची राखण कर. तुवें मागलोल्यांक बोलेपणान सांबाळ. आनी खुंयसरूय 1000 दीस काडचे परस तुज्या आंगणान एकूच दीस रावूंक मेळ्ळ्यार उदीक व्हडलें भाग. पापयांच्या तोंबुनी बिडार घेवचे परस म्हज्या देवाच्या घोराच्या उमऱ्यार पांयो दवरुनूच हांव उदीक बाकी. सर्वेस्पर देव आमचो आसरो. आमी तुजे उपकार आठयता आनी तुजे मुखार सोरपोटून आमी तुका नमस्कार करता. सगली जेजूक तिमी घालून नमस्कार करुया. धन्य देवा, आमी तुका आर्गां दिता. तुका बसूंक तुवें आमकां सोयेक दिलो देखून. तुज्या कुटुंबाचे वांगडी तूं आमकां करताय आनी हे तुज्या घरान तूं आमकां एकठायताय. हे बसवणे वरवीं तूं आमकां लागीं हाडटाय देखून आमी तुजे उपकार आठयता आनी अशींच तुज्या भुरग्यांक तूं तुज्या गोपान सांबाळ म्हूण मागता. भावा भयणीनो, आमच्या जिवितांत जायतीं वादळ मोडां उपरासतात. ती पयसावूंक देवाचो आदार आमी मागूंक गीत गावुया. W14 म्हज्या आदाराक पाव. जिवितांतले वादळ माता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. दर्यान ओडे दोलता तसो संवसार म्हाका लोयता. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. जेन्ना घुसोळ मोचीर येता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. म्हजी लोडाय मारता आनी मोची सुक्ती देवता. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. माथ्या गुन्यांव पोट्टा तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. निर्फळ जाता
सुटा तेन्ना मोशा आदाराक पाव आदाराक पाव. मोगाल भावा भयणीनो, आमी हे जायते पावटी आयकलां आमचो देव मोगाळ आनी खरेंच तो चड मोगाळ. ताचो मोग आमी दर दिसाक अणभवता. आमी पातक करता आनी तो आमकां बक्षिता. जेजू ह्या वेळार आमचे मुखार हे पवित्र वेदीचेर हाजीर आसा. ताचे लागीं आमी उलोवया. तो आमकां आयकता, आमकां पळयता. मोगाळ जेजू, हांव पातकी आनी पातकाक लागून हांव तुजे सोरशिल्लो पयस वेता. जें कितें हांव म्हजे वस्तूंगी विचून काडटां तें म्हाका फावो थंयसर व्हरोना. तुजें उतर आयकुचें सोडून हांव म्हाका जाय तें करतां. आनी असो हांव तुजे सोरशिल्लो पयस पयस गेलां. म्हजें पातक प्राचीन संस्कारांतल्यान तुका सांगचें सोडून हांवें तें म्हजे भितर दामून चेपून आनी लिपोवन दवरलां. तूं म्हजो रचणार, म्हजी चिंतनां आनी म्हाका तूं बरो वळखता. तुवें आमकां पवित्र आत्मो दिला. तो आमकां सुचयता तेन्ना तें हांवें बेऱ्या कानार घेतलां. आनी असो हांवें तुका दुखयला. असलीं जायतीं वायट पावलां हांवें म्हज्या जिवितांत मारल्यात. आनी तुजे सोरशिल्लो ओदीक आनी ओदीक हांव पयस गेलां. पूण तूं जाल्यार सदांच म्हजी वाट पळोवंत आसा. इल्लोसो वेळ ओगीच रावून सगल्या आमच्या वायट जिविता पासत देवाची काकलुटीक उलो मारूया. सगलीं उबी रावुया आनी देवाचें उतर आमी आयकुया. तोबिताच्या पुस्तका वेलें वाचप. 8 वळ 1 ते 5. जेवल्या काल्या उपरांत न्हिदोंक वेचो वेळ जातोच तरणाट्याक न्हिदपाच्या कुडांत व्हेलो. त्या वेळार तोबियासाक राफायलाच्या उतरांचो उगडास आयलो. ताणें आपली पोती उक्ती केली आनी तांतलें मासलेचें काळीज आनी हेकडात काडलें. हांचो इलो कुडको कापलो आनी जळट्या धुपाचेर घालो. मासलेचे गाणीक लागून देंवचार इजिप्ताच्या ओरोन्यांत पळून गेलो आनी राफायलान ताका बांदून घालो आनी मोड्डून मारलो. इतलें म्हणसर आवय बापूय कुडांतलीं भायर गेलीं आनी तांचे फाटल्यान दार बंद केलें.
तोबियास काटी वयलो उठलो आनी साराक म्हणलें, म्हजे भयणी उठ, सर्वेस्पराची दया आनी राखण आमचे वयर आसूं, आमी मागणें करुया. ती उठली आनी ती दोगांय मागणें करूंक लागलीं. आनी ताणें अशें सुरू केलें, मोहिमा तुका आमच्या पुर्वजांच्या देवा, सासणाच्या सासणाक तुज्या नांवाक मोहिमा. स्वर्ग आनी तुवें रचलेल्यो सगल्यो वस्तू तुका मोहिमा दिवं सासणाच्या सासणाक. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ही खबर एके ऑर्फनेजीची. एके सकाळीं भुरगीं उठून तयार जावन इस्कॉलाक वचूंक भायर सरलीं. पूण तांकां ब्रेकफास्ट करूंक कांयच नासलें. तांच्या मेजार सगल्यो प्लेट्स, कप्स, बॉल्स खाली आसले. तांचे लागीं जेवण नासलें, ना म्हूण जेवण घेवंक पयशेय नासले. हांगासर वावुरतेले वस्तोरेन ही ऑर्फनेज चलयतल्या दोनयाक कळयलें. ताचें नांव जॉर्ज मुलर. ह्या आश्रमांत सुमार 300 भुरगीं आसलीं. ही खबर ताका कळयतच तो आयलो आनी ताणें ते वस्तोरेक ह्या सगल्या भुरग्यांक जेवणाच्या रुमांत बसोवंक सांगलें. आनी सगलीं बरे भाशेन बसलीं. मुलर ह्या भुरग्यांक म्हणटा, भुरग्यांनो, आयजूय तुमी वेळार इस्कॉलाक पावूंक जाय. आनी हें सांगून तो आपले हात उबारता आनी मागणें करता. मागणें करतना तो अशें म्हणटा, दोनया देवा, तुजे उपकार आठयता जें जेवण तूं आयज आमकां फावो करतलो ताचे पासत. आनी ती सगलीं जेवणाची वाट पळोवन आसतात. हो धोनी मुलर जाणो आसलो सदांचे भाशेन देव ह्या भुरग्यांक जेवण फावो करतलो म्हूण. इतलें म्हणसर कोण तरी तांच्या दारार मारता. दार उगडून पळयत जाल्यार एक पोदेर तांच्या दारार उबो आसलो. हो पोदेर ताका म्हणटा, रातभर म्हाका न्हीद पडोंक ना. म्हाका दिसलें सकाळीं उठून तुमकां ब्रेकफास्ट करूंक तुमचे लागीं ब्रेड आसचें ना म्हूण. देवानूच हें म्हज्या मनान घातलें आनी देवाचीच खोशी जावन आसली हांवें तें तुमकां दिवंक. देखून हांव राती 2 वरांचेर उठलो आनी हांवें हे फ्रेश ब्रेड तयार करून तुमकां हाडल्यात. मुलरान ह्या पोदेराक दिनवासलो आनी तो पोदेर गेलो. ब्रेड आयले पूण दूद नासलें. इतल्यान आनीक एक पावट कोणें तरी दारार मारलें. दार उगडल्यार एक दूदवालो तांच्या दारार आसलो. ताणें मुलराक सांगलें, म्हजी दुदाची गाडी तुमच्या दारा सामकार बंद पडल्या. देखून हांव ह्या भुरग्यांक 10 व्हडले दुदाचे कॅन दिवंक सोदतां. म्हजे गाडयेचें वजन उणें जातलें आनी ती सारकी करूंक व्हरूंक म्हाका सोंपें जातलें. हें दूद 300 भुरग्यांक पुरो आसलें. जॉर्ज मुलर एक क्रिस्ती मिशनार इवांजलिस्ट आसलो आनी तेच भाशेन तो एक ऑर्फनेज कोऑर्डिनेटर कसो ब्रिस्टल, इंग्लंड हांगासर वावुरतालो. ताच्या भावार्था आनी मागण्या वरवीं ताका सुमार
10,000 अदीक ऑर्फन भुरग्यांचो सांबाळ करूंक संदी मेवली. ताच्या पुस्तकांत ताणें जें कितें देवान ताका फावो केलें आनी जी ताची मागणी आयकली त्यो मिलाग्री ताणें बरोवन दवरल्यो. ही सोबीत संस्था चलोवंक जें कितें गरजेचें तें सगलें तो आपले दिंबयेर रावून मागण्यांतल्यान उपकारी काळजान मागून घेतालो आनी ताचो भावार्थ देवाचेर ओकोंड आसलो. ताच्या उपरांत सुमार 200 वर्सां उपरांत पासून ही संस्था द जॉर्ज मुलर चॅरिटेबल ट्रस्ट ब्रिस्टल हांगासर आजून पर्यंत ताच्या तत्वां पोरमोणे ती चलतात आनी फकत मागण्यांतल्यान ती आपलो गरजो आनी दुडवांचो आदार मेळून घेतात. भावा भयणीनो, आयकोल्ल्या देवाच्या उतरान अशीं हीं उतरां आमकां मेळटात. सर्वेस्पराची दया आनी राखण आमचे वयर आसूंक आमी मागणें करुया. सर्वेस्पराची दया आनी राखण आमचे वयर आसूंक मागणें करुया. ती उठली आनी ती दोगांय मागणें करूंक लागलीं. सर्वेस्पराची दया आनी राखण आमकां जाय जाल्यार आमी मागणें करची गरज. जेजू पासून आपल्या जिवितान मागण्यांक पयलो जागो दिता. जेजू आमकां म्हणटा, तुमकां कितें गरज तें तुमी ताचे लागीं मागचे आदींच तुमचो बाप जाणो. देव आमच्यो गरजो आदीं फुडें वळखता. ह्या मनशा सवें अशेंच कितें आमी पळयतात. जेन्ना जॉर्ज मुलराक कळीत जाता ह्या भुरग्यांक जेवण ना म्हूण, तो दास्ती काडिना, पूण भुरग्यांक बसूंक लायता आनी कांय बरें तो ल्हान मागणें करता. साद्या उतरांनी तो म्हणटा, दोनया देवा, हांव तुजे उपकार आठयतां. जें जेवण तूं आयज आमकां फावो करतलो ताचे पासत. ल्हान मागणें, दोनूच उतरांचें, पूण भावार्थान तो करता. आदी फुडें तो देवाक दिनवासता, कित्याक तो जाणो आसलो देव आपले मागणें आयकतलो म्हूण. हो मनीस देवा लागीं मागचे आदीं देवान त्या पोदेराच्या व बेकाराच्या मनान घालून सकाळीं तुवें ह्या भुरग्यांक उणें दिवंक जाय. देवान सांगलेल्या परी हो मनीस उणें घेवन सकाळीं फुडें तांच्या दारार आसता. पूण बारीक नदर आमी मारल्यार कितें आमकां दिसून येता? हे दोगूय मनीस, पोदेर आनी दूदवालो, मागण्या उपरांत तांच्या दारार मारतात. हे मनीस जर पयले पावलेले जाल्यार ती मागणें करची नासली, पूण मागण्या उपरांत ते पावले देखून तांचो भावार्थ अदीक वाडलो आनी तो मागण्यांतल्यान आपल्यो गरजो देवाक उबारूंक लागलो. 1 Thessalonians 5:16 हांगा अशें मेळटा, सदांच खुशाल रावात, थांबनासतना मागणें करात आनी खंयचेय परिस्थितीन देवाक आर्गां दियात. हेंच करूंक आमकां जण एकल्याक देवाची कृपा मागुया. आमच्या नियालाक जबाब कसो आमी गीत गावुया, सोमी म्हजो गोवली.
सोमी मोसोगोळी काहीच म्हाका उणेना 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 पांचवो चरू मेळटा सोमी म्हाका विसो दिता शीतळ नितळ उदकांत सोमी म्हाका पळोवन व्हरता सोमी मोसोगोळी काहीच म्हाका उणेना 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 म्हज्या जिवाक नव्या सोमी सदांच गोठाय दिता सारक्या नीट वाटांनी सोमी म्हाका चलोवन व्हरता सोमी मोसोगोळी काहीच म्हाका उणेना 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 काय आमची मागणी भावार्थान देवाक उबारुया दोर मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो आमचे मागणे आयकून घे बापा जेजूक परगोडटल्यांक जायत्या आव्हानांक फुडो करचो पडटा पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांक सगल्या आडकोळींक फुडो करूंक देवाचें बळ मागुया सबाब आमचे मागणे ऐकून घे बापा संवसारांत वेता तुय सोगळीं झुजां भेदभाव अनीत अत्याचार आनी जायते तरेचो वेगळोचार आमकां दिसून येता सगल्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी शांती समाधान हाडूंक वावरूंक तांकांय देवाची कृपा मागुया सबाब आमचे मागणे ऐकून घे बापा जायतीं आमचीं भावा भयणां जीव राखूंक वो पेकोवणी हाडूंक वावुरतात जावं मेडिकल ऑफिसर्स कावन्सिलर्स सोशल वर्कर्स तांणी आपलो वावर अदीक जबाबदारेन करूंक
तांकां देवाचो आदार मागुया. जबाब: आमचे मागणे ऐकून घे बापा. पिडेंत कोश्टवतल्या, निराशी जालेल्या, एकसुरपणान जियेतल्या आनी वायट विसांक सांपडलोल्या भावा भयणांक दोर दिसाक आमच्या मागण्यांत दवरून आनी तांचे पासत केरीत भाशेन मागूं आनी देवान तांकां पेकोवणी आनी बुजवण फावो करूंक देवा लागीं मागुया. जबाब: आमचे मागणे ऐकून घे बापा. ह्या वेळार आमच्या खालच्या मनांतल्यो गरजो आमी देवाक उबारुया. जबाब: आमचे मागणी ऐकून घे बापा. सगली आमची मागणी भावार्थान आमी जेजू मुखार दवरल्यान. त्याच भावार्थान जेजून शिकयलोले मागणे सगली आमी सांगातान करुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस, आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.